बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळ्यांची भेटवणे हे जेजूच्या देवे काळजा आईच्या दिसाची सर म्हणजे मागणी कमानी कस आमच्या पथकाच्या परीक्षणापासून आणि अल्तारीच्या पै सक्रामेंता तुवें तुका आज कळन सना भेटोवच्या समे सिरापासून बगे हांव तांवकार मरयेच्या कातावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या आनी अपस्तलांच्या रित्या पासून आनी पापसेबान ह्या म्हयन्या दाखोवन दिल्या रित्या पासून ही सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुजे रास येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक लागून आसची सर पातकांची शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुजे भोव दैवी काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव बगेवन पाप सेबा जा तूं ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांयाक पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण नीस क्रिस्तांव केलय म्हूण आज बऱ्यान सांबाळ्ळय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतनां म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या वडा मना म्हज्या पत्केच्या बारीकपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पथकां म्हज्या पत्क्याची काकूत देवा पवित्र आत्म्या ती सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें फोडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या पत्क्याची काकूत म्हाका पत्क्या बक्षी. भावार्थाचें विधान सरेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सदमानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुनसिबी करूं येतलो म्हूण हांव सदमानता. ही सता आनी कातोली पयस भास शिकयता ती सर सता हांव सदमानता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नीक सतांनी जाणवाय आनी तुवें ती उक्तापी केलाय. तूं पटयनाय वा फुटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. परवशेचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे गुरपे सर म्हज्या पथकाचे बुकसाणें आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुलदार आनी तुवें तें बसयलाय. ह्या बरवश्यान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तू प्रासण हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हजे पेलस हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळता. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पथकाचे समय सुकयतली म्हूण तीर निचेव करता. आमेन. बरी एक समर्पण म्हजे राणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास आनी वस्तू म्हणल्यार बरें. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. नमान मरे कृपे मरले सुमी तुजे सांगाता आसऱ्यामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पॉल तुजे कुशीचे जेस आपले सुमयेची साका नमान मरे कृपे मरले सुमी तुजे सांगाता आसऱ्यामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पॉल तुजे कुशीचे जेस आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरे कृपे मरले सुमी तुजे सांगाता आसऱ्यामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पॉल तुजे कुशीचे जेस
भगवती देवाचे माया मपसत विनंती प्रार्थुया येसू मी बडव्यान बरी खबर दिले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्ता मनशापण घेतिल्ले आम्ही जड झाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सरवी पुनर्जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमे महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्रत्म्या महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्रत्म्या महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्रत्म्या देवा गेल्या बडव्या आमच्या रखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राग सांबाळ आनी सलय आमे ससनाचो विशय दी तांकां सोम्या निरंतर प्रकाश संचेर फंकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन येत आमे सदमंता देवा सरपदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्यारी गरबी समलो ओंकार मरिता जल्मलो 5 फुलत घाल ताणें सोसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो ताका निके पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गा चडलो सरपदेदार देवपाच्या उजव्या बसला थंय हांव जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुसी करूं येतलो सदमानता पवित्रत्म्या कातोलीक पयसबे भक्तांचो एकतार पथकांचे मोगसाणे कुडीचे जिवनपण ससण्याचे जिवीत आमे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पयस जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझे खुशी चेंजेस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझे खुशी चेंजेस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझे खुशी चेंजेस महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्रत्म्या दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर समीचे चवमळान म्हाका नरगत घाम येता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पयस जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगता श्री आमी तर तुझ देवन स्तेमी पो तुझ्या खुशी चेंजीस महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्रत्म्या
हे म्हज्या जेजू आमची पथकां आमकां मुक्षेम कोणाच्या उज्यांतलें तूं आमकां निवार समे सत्म्या सडकन तुज्या काकूचे ती गरज असल्यान सरकारून पावय. दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजू काम्या बांदून जरपदांनी मरता. आनी आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. भगेन मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगेन मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपन बरले सम तुझ्या संगता श्रेम ते तुम सदे अन सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगेन मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपन बरले सम तुझ्या संगता श्रेम ते तुम सदे अन सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगेन मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपन बरले सम तुझ्या संगता श्रेम ते तुम सदे अन सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगेन मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपन बरले सम तुझ्या संगता श्रेम ते तुम सदे अन सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगेन मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपन बरले सम तुझ्या संगता श्रेम ते तुम सदे अन सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगेन मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपन बरले सम तुझ्या संगता श्रेम ते तुम सदे अन सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगेन ती मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपन बरले सम तुझ्या संगता श्रेम ते तुम सदे अन सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगेन ती मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपन बरले सम तुझ्या संगता श्रेम ते तुम सदैव अन सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगेन ती मरे देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा तान सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पथकां आमकां मुक्षी हेमकडेच्या उज्यांतले आमकां निवार समय आत्म्या सरकन तुजे काकुळतीचे अधिकार जसल्या सरकारून पावय. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांटेचो मुकुट संसितान आमच्या उपास सर्गींच्या तुझे नांव पयसा तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपे मरले सुमी तुझे सांगाता श्रामी तर तूं सदैव वनस्तेवी पो तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे कृपे मरले सुमी तुझे सांगाता श्रामी तर तूं सदैव वनस्तेवी पो तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे कृपे मरले सुमी तुझे सांगाता श्रामी तर तूं सदैव वनस्तेवी पो तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे कृपे मरले सुमी तुझे सांगाता श्रामी तर तूं सदैव वनस्तेवी पो तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे कृपे मरले सुमी तुझे सांगाता श्रामी तर तूं सदैव वनस्तेवी पो तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे कृपे मरले सुमी तुझे सांगाता श्रामी तर तूं सदैव वनस्तेवी पो तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे कृपे मरले सुमी तुझे सांगाता श्रामी तर तूं सदैव वनस्तेवी पो तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां
आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान बरे कृपे मरले मी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवंस देवी पाव तुझ्या कुशी चेंजेस भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान बरे कृपे मरले मी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवंस देवी पाव तुझ्या कुशी चेंजेस भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान बरे कृपे मरले मी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवंस देवी पाव तुझ्या कुशी चेंजेस भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्रा आणि पवित्रात्म्या जसं आधी जसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पद काम कामुक्षे एमकोणच्या उजांतले आमकां निवाल समय सातम्या सरकन तुझे काकोळतीचे अधिगच असल्या सरगारवन पाव. सौतो मिस्ते समी जेजू कलवार पर्वत पर्यान कुरी सोवन येता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांव तुझे रास आमकां येवन तुझे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान सांव. आमचो दीस पडतो ग्रास जमका दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या उशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगेन मरे देवाची मैं मोपियां खाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सादी तान सदा सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमचे पदकां आमकां मुक्षी हेमकोंड्याच्या उजांतले आमकां निवाल समेस्त आत्म्या सरकन तुजे काकुळतीचे अधिगज असल्यान सरगारन पाय. पांचवो मिस्ते सुमी जेजू कुर्सा रूम काढून आपल्या मायमुखा प्राण करता. आमच्या उपास सर्गींच्या तुझे नाव पयसा तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांचा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकले आमकां शिता तशें आमचें पदकां मुगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. मान मरे कृपे मरले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तुन सुदेवंस देवी पाव तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. मान मरे कृपे मरले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तुन सुदेवंस देवी पाव तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. मान मरे कृपे मरले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तुन सुदेवंस देवी पाव तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. मान मरे कृपे मरले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तुन सुदेवंस देवी पाव तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. मान मरे कृपे मरले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तुन
सुदेवन्स देवी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे गुरपे मरले सुमी तुझे संगाता आश्रय तर तू सुदेवन्स देवी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे गुरपे मरले सुमी तुझे संगाता आश्रय तर तू सुदेवन्स देवी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे गुरपे मरले सुमी तुझे संगाता आश्रय तर तू सुदेवन्स देवी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे गुरपे मरले सुमी तुझे संगाता आश्रय तर तू सुदेवन्स देवी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. नमान मरे गुरपे मरले सुमी तुझे संगाता आश्रय तर तू सुदेवन्स देवी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेर आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी जसं आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवा समेस्तज्ञा सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्या सर्गारोन पाय नमारणी काकुळतीच्या माये नमन आमच्या जिवा अमृतान भरोशा तुका आमी उला मारता आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडात आसा अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रदान करता तर तूं आमचे शिकय ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचें सदैव फळ जेसू आमकां दाखय हे दयाळे मोगाळे दुलबी ओंकारी मरिये भगवंती देवाची माया मपसत विनंती का क्रिस्ताच्या पसणेक आमी फौजांच्या खातीर बापूजी वेदी भोवती सम्या आयल्या तुझ्या उपकारांक अर्गां दिता बलिदान भेटोवच्या फुडें सता सोम्या काल तुझे बेसा पातकी सोम्या आमी आयल्या तुझे सशी काकुळतानी बगसाणे लाभय कृपा आमकां दी सदेण्या संगी तुजे परिची शिकय संतोसान वेदी भोवती सम्या आयल्या तुझ्या उपकारांक अर्गां दिता बलिदान भेटोवच्या फुडें सरता सोम्या काल तुजे बेसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. संजूक दोता देवाच्या मनाक सोलोनोरच्या ह्या नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी हांगासर सांगता जमल्या. आयचो प्रधान ह्या जाग जावन आमचे संगी आसा मानदी बाप स्टॅनी पिंटो मुक्का पिरगजीचे विगार. आयचे हे सगळें भक्तीपण हांगासर ते सोलोन व्हरतात आनी आमचे खातीर विशेश तरान ते मागतात. मोगाळ भवन भयणीनो गांवांत ते इंदा पिट्टू पिरगजीचे ह्या जागेक दिक्षा लाभल्या उपरांत साबार पिरगजांनी सेवा दिल्ली. संस्थांनी वावर केल्लो प्रत्येक जण सान फिलोमिना कॉलेज पुत्तूर थंयसर कॅम्पस डिरेक्टर जावन प्राध्यापक जावन
तांणी सेवा दिल्या. एक एज्युकेशनिस्ट म्हणयेत, बरो उलोवपी, बरे प्रसंगदार म्हणयेत पाद्र्याप, हुशार पाद्र्याप. तांचे लागीं विसरलेल्या वेळार तांणी नांव म्हणून आयचे दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक मोगान ते ओपोवन हांगासर आसात. त्या देखून तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फे हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. स्वागत तुमकां पाद्र्यापान. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मीस भेटयता जॉन बॅप्टिस्ट फर्नांडीस 59व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी फर्माई, सरिता मेल्विन मोनिस मुडबिद्रे, द्वयन कॅस्टेलिनो सस्तान बॉम्बे, डिओन जूड आरान्ना किन्नुगोळी, लेरिक डी सिल्वा मुंबय, दुल्सिन डिसोजा वेलंकणी वाडो. प्रत्येक तेसां पासून मीस भेटयता मेबल सिक्वेरा नित्यादर वाडो, राहुल जाग सिक्वेरान ऑटिझम ताची पिडा गूण जावं आनी सुडाळ उलोवची कृपा ताका मेळचे खातीर लिडविन सिक्वेरा किन्नुगोळी, डॉमिनिक कुटिनो फेरार वसाई बरी भलायकी बसत आनी पिडा गूण जावचे बसत, रॉयस्टन आनी एल्स्टन टुडाम बरी भलायकी आनी बऱ्या फुडारा खातीर. करचालमा बसून मीस पेडयता रिचर्ड नजरेत मादतेर जवाडो, हेलेन नजरेत मादतेर जवाडो. देवदीन डॉल्पी कुटिनाच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता थॉमस कुटिनो मादतेर जवाडो. देवदीन डॉल्पी कुटिनाच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता विन्नी कुटिनो मादतेर जवाडो. देवदीन लॉरेन्स एम्ब्रोस सिक्वेरा, जोस्पिन सिक्वेरा आनी जॉन सिक्वेराच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता जेसिंता डिसोजा आनी कुटाम कुलशेकार. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. सुमयाची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आज आमी विशेष तरान मागून घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे एक सवे हासो. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो दीस हो आयचो सोम्यान केल्लो. सोम्यांक दिन वाचून सांजू त्या देवाची माजत मागून ह्या नव्यानाच्या 6व्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हार्दिक स्वागत. बोगसाणे बरवसो जिवाळ करता म्हणल्यार संदेशाचो आज आमी नियाळ करता. आमचो देव कापळदार, बोगसाण्याचो दातार. पवित्र पुस्तक ह्या बोगसाण्याच्या देवाची वळख आमकां दिता. देवाचें प्रतिरूप जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी बोगसाण्याची शिकोवण दिल्लो. खावणेंतावन कुर्सा पर्यंत खालतो जाता, विधेय जाता आनी आपणाक दुखयलेल्यांक बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ते नेणांत म्हणल्या उतराद्वारे बोगसाण्याची खरी शिकोवण आपणाच्या जिवितांत जियेता आनी आमकां आदर्श जाता. बोगसाणे विणे क्रिस्तांव जिविताक अर्थ ना. बोगसाणे आमच्या जिविताचो वांटो. बोगसाणे देवा लागीं आनी एकामेका लागीं एक बरो संबंद रुता करूंक आधार. बोगसाणे आमकां बरवेशेचे व्यक्ती करता मात्र न्हय, आमी बोगसाणे दिल्ले वरवीं हेरांच्योय बरवसो जिवाळ करूंक आनी एक बरें जिवीत जियोंक तांकां आदार जाता. तर बोगसाण्याचो दातार सोमी आमकां बोगसाण्याची हातेरां करून दी. आमचो बरवसो जिवाळ करून एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आदार जावन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, देवान आमकां बक्षिलां आनी आशिर्वादाचें देणें आमकां फोव केलां. आमी एकामेका बक्षूंक एकामेकाक बरवशाच्यो व्यक्ती जावंक देवा लागीं मागया. आज पडेस तुमच्या भाव भयणीचो विशेष इरादो घेवन ह्या मिसा वेळी तांचे बसत आमी मागया आनी ह्या मरिफात पिडाशिडा तांकां सोंसून व्हरूंक देव आदार दिवन दी म्हणून मागया. एक घडीभर मौन रवया केल्ल्या सर्व सुखींचो उडास काडया. नितळ काळजान ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. पातकीची वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या अनुसार सांगता. मनान चिंतून तोंडानुसार वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान म्हजो अपराध म्हजो बडो अपराध.
या पुस्तक घेवन सदां तुमकां आमरी सगळ्या जोतांक निभगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची बदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमचा मोगाळ बाबा दम दो सांजो ता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मगणेच्या आदरान सर आनी सर मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्तान बाबातान मानून घेवन ताका वळखूंक फावो कर. अशें आखे प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमया जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव जे सुमे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता बसलयता ससनाच्या ससना. पयले वसाब साम पावलोन एफेसकारां बरयल्या पत्रांतले वसाब. हरसिलो जावं देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वाद भरल्या. ताचे समोर आमी भाग्यवन आनी कातावीण जावच्याक संवसाराची स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विसल्या. आमचे वयर ताका आशिल्ल्या मोगा पसत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणेशी भुरगीं जायशी पयलेंच नेमल्या. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशी केल्ल्या कृप्या देण्याची महिमेक स्तुती जावची म्हणून तांचें येवजन. क्रिस्तच्या मरणा वरवीं आमच्या पथकांचे आमकां बक्षणें मेळ्ळ्या, आमकां सोडून लाभल्या. ह्या इतल्या उदान मापान आमचे वयर वतिल्ल्या ती कृपा कितली उरती म्हणून हांव सांगूं. आपले सगळे जानवायन आनी बुतवंतकायन क्रिस्त थंय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणेचो गूढ ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्मेळ्ळो काल येतेस सगळी सृश्टी सर्गा वयलो आनी भुमी वयलो सर वस्तू क्रिस्ता थंय एकवटाक हाडचो हीच ती ताची येवजण. देवाचे उतार हे. देवाची वडका. तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेश्वरा. तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेश्वरा. बुद्वंतकाय आनी समजणी म्हाका दी, कित्याक तुज्या उपादेशांचेर रावपाक येता न्हय. तूं करस बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय. तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेश्वरा. तुज्यो नांव केदीस बी सारचो ना, कित्या तांचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजो तर म्हाका वाटय. तुजे उपादेश हांव पाळूंक सोदतां.
तुझे विधी नेयामा म्हाका शिकय सर्वेस्परा तुझे विधी नेयामा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. सदैव तूं बापा सर्गासूं श्रशादनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोट लनांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे एक सोबे आसूं तुमच्या येसवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो यरिकोन भितर सून शहरांतल्यान चलून वेतलो. थंय जाकेफ नांवाचो एकलो सुकागोरसो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एक रूम डिचारुकाक सोडलो, कित्याक जेजू तेंच्यान वेचो आसलो. त्या जाग्याक येवन पावसताच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाका वावेकी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक रावो जाय. जाके सरारा देवलो आनी व्हडा संतोशान जेजूक ताणें स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणूंक लागलो. पण जाके सक्कडा हुजीर उबे रावन म्हणालो, पळय सोमया, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक म्हणटा आनी कोणाकय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव ताका पाटी दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयच्या दिसा ह्या घराक बच्चावी आयल्या, कित्याक होय अब्राम सोबूत न्ही जाय की मनशाबूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत 3 रितीचे विनाश साध्य आसात. ट्रॅजिडी म्हूण आमी म्हणटा, विनाश वा डिजास्टर म्हूण म्हणयेत. एक नॅचरल डिजास्टर म्हळ्यार नैसर्गीक विकोप, भूंयकंपणी, आवरू, उजो, कठीण वारें आनी पिडाशिडा मनशान केल्लें न्हय, बगार नैसर्गीक जावन जाल्लें तें. आनी दुसरें विनाश जावन आसा मॅन मेड डिजास्टर, मनशान केल्लीं ती आतरवणां म्हणटा आमी. मनशान आसा केल्लें तें विकाळ वारें आनी उदक आनी भूंय पाड जावचे खातीर केल्लीं तीं कर्तुवां जावंक पुरो. प्लास्टिकाचो वापर आनी हेर संगती हे मनशाच्या कर्तुवां वरी जाल्लीं आतरवणां म्हणयेत. आनी तिसरें आनी निमाणें डिजास्टर वा ट्रॅजिडी जावन आसा देवा तावन पयस वेचें वा पाताकच ना म्हूण जियेवचें, पाताकच ना. आनी हें जावन आसा भोव व्हडलें विनाश वा विकोप आमी म्हणटा वा डिजास्टर. पापा पियूस 12 ताणें म्हणलें आसा, ह्या शतमानाचें व्हडलें पाताक, द बिगेस्ट सीन ऑफ दीस सेंच्युरी, पाताक ना म्हूण जियेवचें, लिवींग एज इफ देर इज नो सीन. 1946 इसवेन ताणें सांगिल्लें उतर पापा पियूस 12व्यान. ह्या संवसाराचें व्हडलें पाताक म्हणल्यार पाताक ना म्हूण जियेवचें. पूर हांवें केल्लें सगळें सोमा म्हूण जियेवचें. देखून मोगाळ भाव भयण, आमी एकलीं पातकी ह्या खातीर सोम्यान आमचे खातीर सोडवणदार जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी आपणाची दयाळ
आनी काकुळत ताणें आमकां दाखयल्ली. कीर्तनाचो पुस्तक कीर्तन 145 145 8 आनी 9 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक सवकास, माया मोगान भरलेलो, सगळ्यांक उदार आनी सगळ्या ताच्या रस्त्यांचेर आसा ताची दया. म्हणजे पातकी आमी जाल्यार आमचे थंय दया आनी काकुळत दाखोवचो सर्वेस्पर आमचे खातीर आसा म्हणली ती उतरां ह्या किर्तनांत आमकां स्पश्ट जातात. देखून मुखार भाव भयणीनो, देवाचें उदारपण, ताची काकुळत आनी ताचें बक्षण एक विशेष आनी देवाची कृपा ह्या मापान आमकां वळटा. हर एक सक्रामेंतांत देवाची कृपा विशेष मापान वळटा. आनी प्रत्येक जावन प्राच्या सक्रामेंतान म्हणजे कुमसाराच्या सक्रामेंतांत ताची काकुळत आनी ताची दया इतल्या मापान वळटा की हांवें आनी तुवें ताची गुंडाय, ताची रुंदाय आनी ताचें कितें आसा तें सगळें मेजूंक आमकां तें साथ दिना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा पातकाचें बोगसाणें आनी ह्या बोगसाणे मुखांतर आमकां मेळचो तो बरोवचो. आनी आज तुमी आयकल्लें तें वाचप लुकाचो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 1 ते 10 पर्यंत जेजू आनी जाकेवाचें गडीत. थोडो वेळ ह्या गडयाचेर गडिताचेर आमी नियाळ करया. जाकेवाक बाचावी हाडल्ली ती जेजूची एक भेट. जाकेव पवित्र पुस्तक म्हणटा तो एक सुंकागार. लोक ताका केणटालो, ताच्या विशयान नाका जाल्लें उलयतालो आनी तो एक शिराप असो व्यक्ती जालो. कित्याक सक्कड मनीस ताणें सुंक वासूल करतना मोस केल्ल्या खातीर त्या मनशाक शिराप घालताले. कांय प्रयोजनापुर्णांतलो व्यक्ती म्हणून ताका शिराप घालताले. आनी थंयसर तो सुंकागार मात्र न्ही, तो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा. सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक, ताचे कडेन मस्त पयशे आसले. देखून लोक ताका शिरापतालो आनी ताणें केल्ले हे पयशे कितें अन्यायान. पूण ह्या व्यक्ती कितें एक आशा आसली, जेजूक एक पळय जाय म्हणून. वो कोण मस्त लोक ताच्या फाटल्यान येता, पळया म्हूण ताका आशा जाल्ली. आनी जिवितांत तो ताच्या कुडींत इल्लो मोठो देखून कांय ह्या लोकांच्या किटी मध्ये म्हाका कांय जेजू दिसना म्हणून तो एका रुमडीच्या रुखाक सडलो म्हणून पवित्र पुस्तक तांकां सांगता. आनी ह्या वेळार जेजू आपणाची दिश्ट जाकेवात लायता आनी तो म्हणटा, म्हाका तुमगेर येवंक जाय. इतलेंच. जेजून दुसरें कांय म्हणूंक ना. जेजून ताका म्हणून येता तूं मस्त सुंक वासूल करताय खंय, लोकांक मस्त अन्याय जाला खंय. जेजून कांय ताच्या विशयान कंप्लेन करूं ना. जेजून सांगलें इतलेंच, म्हाका आज तुमगेर ये जाय. तितलेंच. कांय जाकेवान जेजू कांय दुसरे कांय विशय विचारता कोण म्हूण कांय टेन्शनार आसलो की वा जावी. पूण जेजून विचारले एकच सवाल, आज म्हाका तुमगेर येवन रावत जाय. आनी हें आयकल्लेंच जाकेवा कितें बगलें, सरार्थ देवून आयलो आनी व्हडा संतोशान जेजूक ताणें स्वागत केलो. आनी पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हूण लोक सकट उलोवंक लागलो. आनी ह्या वेळार जाकेवान जेजूचो बोगसाणें अनुभव केलें. जाकेवाच्या पातकाचें लेख जेजून एक सैत विचारूंक ना. लोक कांय ताका शिरापतलो, पातकाचे लेख जाकेवाचो सांगतलो शिवाय जेजून जाकेवा कडेन तुजी पातकां कसली म्हणलें विचारूंक ना. जेन्ना जेजून ताचे वेर दिश्ट घाली गी थवळ जेजून ताका बक्षून जाल्लें आनी तो संतोश जाकेवाच्या काळजांत रिगुल्लो. आनी ह्या संतोशान बरोवन जाकेव म्हणटा, पळय चोमया, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वंटो दुर्बळ्यांक वणटा आनी कोणाय की हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव पाटीं दितां. 4 वांट्यांनी हांव पाटी. जेजून कांय ताका सांगूं ना, आळ्या तुवें मस्त लुटलाय, तुवें लुकसाण केलाय, तुवें सगळें पाटी दिजे म्हणून पवित्र पुस्तकान खंयसर बरोवंक ना वा जेजून ताचे कडेन विचारलें ना. पूण जेजून जाकेवाक आपणाच्या घरा येता म्हणून त्या संतोशान भरलेलो जाकेव आपणाच्या जिविताचें परिवर्तन जेजूच्या एका दिश्टे वरवीं जाता. एकच एक दिश्ट आनी जाकेव सगळो परिवर्तन जाता. मोगाळ भाव भयणो, हें जावन आसा जेजूच्या बक्षण्याची एक विशेशता.
एक स्पेशालिटी म्हणयेत जेजूच्या बक्षण्याची एक विशेशता हीच जेजून तुका पळयलेस वा तुवें जेजूक पळयलेस थंयसर एक संबंध घडता आनी जिवितांत ती एक परतवणी एक मेटनोया म्हणटात ताका जिविताची परतवणी घडता आनी जेजून कांय म्हणूंक ना जेजून इतलेंच म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या म्हणजे आयच्या दिसा जकेवा तुका बाच्यावी आयल्या मुगाळ भोंवणी कितलीं सोबीत उतरां जेजूची आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या आयच्या दिसा जाकेवा तुज्या जिवितांत बाच्यावी आयल्या देखून पयलें जाकेव कुडीन मात्र न्ही ताच्या चिंतनांनी मोठो आसुल्लो ताच्या हात पांयांनी मोठो आसुल्लो दान धर्म दिवच्यांत ताचे हात इल्लेशे मोठवे जाल्ले सुटनातले हात पूण आज कान जालां जाकेवाच्या जिवितांत ताचे हात इल्लेशे लांब जाले ताणें म्हणलें सोमिया कोणाक सकट हांवें लुकसाण केलां त्या व्यक्तीक हांव 4 वांट्यांनी पाटीन दिता देखून ताच्या चिंतनांनी मोठो आसुल्लो आज ताच्या चिंतनांनी तो उदार जाला तो लांब जाला आनी हें जावन आसा जेजू जाकेवाच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार जाल्ली ती दाखयल जाल्ली ती विशेशता आनी जेजून आनी एक उतर सांगलें आनी तें उतर जावन आसा हें कित्याक ओई आब्रामाचो पूत कित्याक जेजून आब्रामाचो पूत म्हणलें कित्याक उत्पत्ती पुस्तकांत आब्रामाक विंचून काडटना देव म्हणटा तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव हांव वर्तें करतलो तूं जातलो एक आशिर्वाद तुजेर आशिर्वाद घालतल्याचेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतल्यांक आमी शिराप घालतलो आनी संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे विदेशी आपणाचेर आशिर्वादा मागतलीं उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 3 ते 4 म्हणजे जशें अब्राम एक आशिर्वादाचो व्यक्ती जालो तशें जाकेवा आज तावन तूं आशिर्वादाचो व्यक्ती जावंक पावलाय कित्याक येदोळ मुसर लोकांच्या दृश्टेन तूं एक शिरापाचो व्यक्ती पूण आज तावन तूं बेसांवाचो वा आशिर्वादाचो व्यक्ती जावन बेदरलाय देखून आज जाकेवाच्या घराक बाच्यावी आयला मुगाळ भोव भयणीनो आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सबार पोटी जाकेवा बरी जाता इल्लेशें मोठवें जाता आमी आनी एकल्याक शिराप घालता वा आमी शिराप मागून घेता असल्या संदर्भात जेजू म्हाका आनी तुका आपोवन दिता जाकेवा बरी म्हज्या तुज्या जिविताचें परिवर्तन जावच्याक आनी ह्या सोवें हांवें आनी तुवें एक बेसांवाचो व्यक्ती जावच्याक टू बिकम अ पर्सन ऑफ ब्लेसिंग बेसांवाचो व्यक्ती देखून आनी एकल्याक म्हाका पळयत आसतना वा आनी एकल्याक हांवें पळयत आसतना एका रितीचो संतोश आमचे थंय आशार पाशार जायजे आनी त्या वेळार मात्र मुगाळ भोव भयणो म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या शेजार आनी म्हज्या फिरगजेंत हांव एक आशिर्वादाचो व्यक्ती जाता आनी हांव बाच्यावी हाडलेलो मनीस जाता देखून आज आमी मागया मुगाळ भोव भयण विशेश रितीन ह्या रेतेरे वेळार ह्या नोवेनाच्या मिसा वेळार विशेश रितीन मागया जाकेवाच्या जिवितांत जेजू आयिल्लो जाकेवाच्या घराक तो बाच्यावी हाडून आयिल्लो आनी ह्या मरिफात शिरापाचो व्यक्ती जाल्लो जाकेव आशिर्वादाचो व्यक्ती जावंक पावलो त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक आशिर्वादाचो व्यक्ती जावया आनी जेन्ना जेजूची दिश्ट म्हजे वयर पडटा तेन्ना म्हज्या जिविताचें परिवर्तन जाता असलें परिवर्तन आमच्या जिवितांत सदांच जावं दी म्हूण त्या सोम्या लागीं आज आमी मागया आमेन. अब्बा
आली भेटोक येताना दुश्मन काय सांडून सांगताय काकुळ दाखवून दयेन बघसून दया दाखवून उलो दिताय म्हज्या भावा भयणीन म्हज्या तुमचें बलिदान सर्पदरा देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नाक्या पयस सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे सर्वेस बराबगे बंधन दुता सांजुदन आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून तुजी सर्वन परगटून संतोषान आपलो जीव करसलो आनी रगत वारयलें ती सडवून आमच्या काळाच्या मनशा कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ती आमच्या सरुणाच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे एक सोबे हासूं तुमच्या सवे आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वरात उभारता सर्वेस पौराक आमच्या देवाक दिन वसुक्या वयशानी करून पावो सर्वेस परा पवित्र बाबाक सर्वद्वेदराणी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते आम्ही तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्यासो तुझी पवित्र सभा पवित्र याची कोणाचा या संसारां सदां उरचाक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां बरगेर करच्याक तुवें ती धरून ताच्या बुनजीचेर तिरांनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी बऱ्या मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळपरां संगती संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 सर्वांगासो सर्वेश्वर तो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय बापा क्रोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुझ्या पवित्रत्म्या धरून ही दिनी पवित्र कर्म मी मागता सावदी आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपलेस कशेन कस्त मरून सोसूंक पिचा आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसो सुमार पुंची तेच ब्रिज बांदतस निकाल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें बियेयात ही म्हज्या रक्तची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरावतलें हे म्हज्या उगडसाक करात Bawa tu sugut pergatunya सम्या जिसू तुझे मरण आम्ही समर्पणता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पदरता तुझ्या येण्याक सम्या जिसू आम्ही अग्रेता
बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्सुमंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजवीत सोंडा आनी सरुण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड रगसवतला आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरस्पराख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या घेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपिया आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्या मनशां आमच्या कुटुंबादारां ह्या फिरगस घरांचो आमी उडास करया तांच्या आत्म्याक आमी शांती मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक बाबो खन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरे देवाचे माये सांगता बगेवन सुसे ती सोपती बगेवन दम दोता सांजू देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. अंध सांगता तुजी माई मागावंक आमकां बाबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. Yes, Jesus वरवीं Yes, Jesus संगदा Yes, Jesus थंय पवित्र आत्मेचा एक मोना सर्वोत वेदार बाप्पा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. तुमच्या सर्वंदराची आज्ञा मना धरून ताने शिकलेले प्रार्थना संगता आम्ही म्हणूया. आमचा बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज उमगाय तुझी खुशी सर्गात जाता तुझी संवसारान जा आमचो दीस पडतो ग्रास आज उमगादी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची भातकां बगोस आणि आमकां धाडणें पडोव दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवा दे कोण्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरबशान त्रेकतिल्यांक आमकां उदार काकुळतीन सर्पात कंदी सुटी आनी सर्व आकांतांतली वाचय. स्वर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्तांत ज्या दंडता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नेम पुणजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे ती कशें ते दियेनी कोटान सांबाळ. तुमची येता राज रसलयता आयक ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काळ तुमची सुव्या आसूं. एकामेकाची तोंडां पळोवन सुमयाची शांती पाटयात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान दी आमी सहभागी. सुमया तुमचे पत्रांचे बाक म्हाका भोवना कात्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ माझे ते येवकाशता. स्वागत तुका कळसा
म्हज्या दिकटाय तुकाच म्हाका ओपन दिताय आत्मीक खाण जाताय सस्नीक जिवीत म्हाका लाभोंक कुसार जीव आपिल्लोय आत्मान ससून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवंक दिलो तुजे कुशेक त्याग केलोय बाबा कुशेक खार जालोय तुजे कुशेक खार जालोय बाबा कुशेक खार जालोय जेसू मोगाळ जेसू दयाळ म्हजे दयेव गाशताय स्वागत तुका कळसांत म्हज्या अज्ञात म्हज्या दिकटाय तुकाच म्हाका ओपन दिताय आत्मीक खाण जाताय प्रार्थुया बहुमुगाळ बाबा भगेवंतू देवाच्या दैत्यवान मरणा बसूत या नवीनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला अंतून घेतल्या तुझ्या पदाच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगान आनी सभेन आमकां धीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी समेस्तमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूक दुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा फाल्यां नोवेनाचो 7वो दीस सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान नोवेन आराधन आनी ताच्या उपरांत भक्तिकांक जेवण नोवेनाचो 8वो दीस आयतार कोंप्रीचो आयतार संजेर 4:30 वरार पक्षीगेरे पेंटे धांवन इगर्जेक ओजाचो पुरस्यांव कोणायकी ओजी हाडूंक आसा जाल्यार 4:30 वरां भितर पक्षीगेरे पेंटेंत हाडूंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां तशेंच इतर पिरगजेच्या भक्तिकांक कितें ओजीन दिवंक खुशी आसा जाल्यार एकत हांगास पक्षीगेरे पेंटेक नांतऱ्यार किन्निगोळी चेतन बेगरे थंयसर लागसर दवरूंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां त्या दिसा संजेर 4:30 वरार ओजाचो पुरस्यांव 5 वरार मिसाचें बलिदान ताच्या उपरांत साक्रामेंताचें आराधन नोवेन आनी येवकरिस्ताचो पुरस्यांव ताच्या उपरांत जमलेल्या सर भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा 27 तारखेर बेस्पाचो संभ्रम नोवेनाचो 9वो दीस संजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान ताच्या उपरांत नोवेन साक्रामेंताचें मोटवें आराधन चेरेलाचो पुरस्यांव आसा आनी ताच्या उपरांत त्या दिसाय सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा
28 तारखेर ह्या पोंड शेताची वार्षिक महापरब त्या दिसा सकाळी 8 वरार सादे मीस 9:30 वरार निवृत्त गोवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर लुईस पाऊल सोज हांकां हांगासर आमी स्वागत करता. ताच्या उपरांत हांगासर मानाच्यो वाती वांटेल्या 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आनी मिसाच्या अखेरीक परत पिर्जेंत आनी प्रमुख स्पॉन्सरांक वाती वांटेल्या. आनी ताच्या उपरांत त्या दिसा फेस्ता दिसा सकट भक्तिकांक हांगासर जेवणाची मांडावळ आमी केल्या. ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वरास फेस्त मंगळारा येता 9 दीस आनी त्या देखून 1,500 लोकांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. त्या देखून ह्या सकट कार्यक्रमांत तुमी भागीदार जावं हांव तुमकां उलो दिता. 29 तारखेर वर्साच्या बरी संजेर 6 वरार भले च्या परका ह्या पंगडांत हांव देवदास कापिगाड आनी अभिनय केल्लो निर्देशिल्लो एण्णाने खातें म्हणलो नाटकां इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आमी खेळोवन दाखयतलें. हो धर्मार्थ ह्या सकट कार्यक्रमाक परत एकटी तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या फेस्ता संदर्भार कोणायकी मुर्दोम दिवंक खुशी आसा जाल्यार 500 रुपया दप्तरान दिवची. मिसां दिवंक आसा जाल्यार तेसावन दिवंक आसा जाल्यार दिवची. स्टॉल आसा स्टॉलांत गरजेचे भक्तीक वस्तू आसात. कोणायकी कितें वस्तू जाय जाल्यार स्टॉलान मेळटात थंयसर भेट दिवंक हांव तुमकां उलो दिता. आनी तशेंच ह्या फेस्ता जानबारी कोणायकी दान दिवंक मन आसा जाल्यार खंयच्याय बऱ्या कामाक हांगासर अवकाश आसा पिरगेजीच्या दप्तरान तुमी दिवचें. आनी अशें हें फेस्त गर्दाळ्यान करूंक तुमचो आदार सहकार दिवंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. आज नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमकां जेवणाक आदार दिला. हेजे सगळे जेवणाची आनी वॉर्न स्पॉन्सर केलां श्रीमती ब्रिजीट डिसोजा ल्हानपोल वाडो तांच्या कुटुंबा तर्फेन. कोणी हांगासर मुखार येवन आयचो प्रधान याजाक मनादी बापू स्टॅनी पिंटो तांचे हांव मानाची वाद घेजी म्हूण हांव उपकार मागतां. कोणी कुटुंबाची आसा जाल्यार मुखार येवन वाद घेवची नाजाल्यार आमी सगळ्यान सगळं आमी दिंबी घालया. सांजूद उतात देवाच्या मनाक नोवेन आमी सोलून व्हरया. पात्रोन सांजूता देवा आमची पासत विनती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघियो जुता देव सर्ग राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसत विनंती करता. सांजूदता देवान हे सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींचे माय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हडबा. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीस आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगलाप लागता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे न्ही देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बघेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुपाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे देन दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूद उतात देवाक मागणे. या संवसारी जेसो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बघेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सोबे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाण जालोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली.
क्रिस्ताच्या आणि मनुष्यकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेच कष्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांक सुद्दां केरी शारोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपया. आज ह्या नोवेनाच्या 6व्या दिसा जे कितें मागणी ते सवां घेवन ह्या पवित्र थळार आमी सरपडल्या ती सर त्या सवा मागणी ह्या घडये सुमयाच्या पांयां तळा सांजूदता देवाच्या मजतीन आमी समर्पण करुया आनी सुमयाची मजत आमी मागून घेवया. मगाच्यान सांजूदता देव ताच्या विनवणेन असाध्य आसलें साध्य करता म्हण आमकां कळीत आसा. त्या देखून ह्या पवित्र थळाक आमी येता व्हडा पातयेन भक्तीपणान आमी हांगासर मागता. तर आमच्या खालसा मनांतली सगळ मागणी त्या सवा ह्या घडये आमी उबान दिवया आमी मागया. मगाच्यान आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर आमी मागया. गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडांक तांच्या कामाची भद्रती वावरा तळा सुमयान तांकां राखच्याक सांबाळच्याक तांचो दिसपतो ग्रास सुमयान तांकां दिवच्या खातीर सकड वायटा विघ्ना अवघडांतले तांची जतन करच्या खातीर मागया. गांवांत अशें आमच्या भुरग्या बाळां खातीर युवजनां खातीर मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर एक घडीभर आमी मागया. सुमयाची गुण करची सकत तांच्या कुडीन वाळोवन दी भलायकी बरेपण तांकां लाभून दी म्हूण मागया. आज ह्या पवित्र थळार आमी सकट पिडेस्तां खातीर विशेश तरान मागता. सुमयाची सकत कृपा वाळोवन दी तांच्या जिवितांत बळ भलायकी सुमी तांकां दिवन दी म्हणून ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया. मगाच्यान कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां त्या भावंडां खातीर आमी मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता तसल्या खातीर आमी मागया. मगाच्यान प्रत्येक जावन एका भावाक बेंगलोर काम करता ताच्या कुटुंबाक मोगान पळोवंक फोन करूंक आनी तांकां गरजेक वा कर्साक पयशे धाडूंक ह्या भावाच्या मती उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया. एका स्त्रियेक आज बायोप्सी आसा तिचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येवच्या खातीर मागोवंक सांगला. ह्या भयणी खातीर आमी मागया. मगाच्यान तशेंच बोंदेलबेरगजीचे 6 वर्सांचें एक भुरगें अस्वस्थ आसा. MRI केली रिपोर्ट नॉर्मल ना कितें की प्रॉब्लेम आमी दाखयलां बायोप्सीक धाडलां. त्या देखून ह्या भुरग्याचे रिपोर्ट 6 वर्सांचे ल्हान भुरगें त्या देखून ह्या भुरग्याचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल जावच्या ह्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्याक मागोवंक सांगला. ह्या भुरग्या खातीर आमी विशेष तरान मागया. मगाच्यान एकल्याची मायग्रेन हेडेक तकली पटापट गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया. एकल्याच्या फायल्स प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर मागया. एकल्याची एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंग गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. एकल्याच्या माथ्याचे जडचे केस रावच्या खातीर मागोवंक सांगला. एकल्याची स्कीन एलर्जी जावन सुडका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. वेरोनिका म्हणल्यार भयणीक फ्रॅक्चर जालो तिचो पांय बेगीनच सारको जावन तिका भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच आमच्या भुरग्याची तरणाटो कालच्या दिसा एका एक्सिडेंटा वळख जावन पांय इल्लो फ्रॅक्चर आसा. बेगीनच सुमयान ताका गूण करच्याक सुमयाची गूण करची सकत ताच्या पांयान वळच्याक बरी भलायकी ताका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. ह्या तरणाट्या खातीर आज आमी विशेष तरान ह्या पवित्र थळार आमी मागया. एका स्त्रियेच्या मतींत असो सगळो घुसपट गोंदळ पयस सरूंक मती उजवाड मेळच्या बरी भलायकी मेळच्या सकट समस्यांक परिहार मेळच्या खातीर ह्या स्त्रिये खातीर आमी मागया. मगाच्यान तशेंच आमच्या खालसा मनांतली त्या सवा सगळीं सुमयाच्या पांयां तळ आमी उबान दिवया. आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट दूख आमची बेजाराय आमचे समस्या आमचे सलवणी सगळें सुमयाच्या पांयां तळा सांजूदता देवाच्या मजतीन ह्या घडये समर्पण कर आमी मागया. मगाच्यान अरदान तुका सुमयान जेसू वरदान तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेसू तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू महिमा तुका स्तुती तुका सुमयान जेसू तुका सुमयान अगलाप तुका सुमयान जेसू जय जय तुका सुमयान जेसू प्रणिपा तुका सुमयान जेसू नमन तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया मोगळा जेसू या घडीला या सगळ पावनाची दसवा तुझ्या पायाला हांव समर्पण करता वडा पातयेनी खालच्या गुंडाळ्यात तुझ्याकडे मागता संजूद देवाचे मजत तुझ्या मोगाला संजूद देवाच्या मजतीने असाध्य असले सगळ संते साध्य करते माझ्या बरोबर पातयेनी या घडीला मागता हर एक भावनाक भलायकी भक्तिमय उजवाती बरे पद्धतीचे जीवितांनी आणि आश्चर्य बरे पद्धतीने आपोट जेजो तुझी खुशी तुझे मिळणे नका गळीत कर सोमिया तुझी खुशी करून गोरपा दे सोमिया सत्तर संपूर्ण सुरकाती बरे भलायकी बरे पण दे सोमिया तुझे संगत राव तुझे दसवा तू ऐकून घे तुझे दसवा तुझे जीवितां जारी कर तुझे पदवी सकत महिमा तुझे जीवितां पण सोडून निवल सोमिया याकडे तुझ्याकडे परतून मागता आपोट सोमिया जिजो आपोट गुण कर सोमिया गुण कर तुझ्या सत्तेंवर तुझ्या गुरप्यांवर आशीर्वादाने बर सोमिया समाधान संतोष भलायकी बरे पण दे सोमिया मागता touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty healing take place may your mighty healing power flow Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus hallelujah 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 मुझ्या मोतीर खाळो कान म्हजो भावांत दंडलो पेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपोस्तले पण वेतावन पयस जावन दे येवत्या सदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता अशा संडल्या बरोबर सलीम जे केले तेणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेगे तो म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दे अशें आमच्या सुमयान जेजूचे महिमेवर नांव तुज्या मजतीन अधीक आनी अधीक परगटलेलें जावं एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया या पवित्र थळाक आयलेल्या मारिबा आमकां लाभच्या सगळ्या मोतीच्या समाधाना खातीर कुडीच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमचेर येवच्या त्या सकळ आशिर्वादा खातीर कृपे देण्या खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आठवया आनी प्रत्येक जावन सांजूदता देवाक ह्या पवित्र थळार आमचो पात्रोन जावन दिल्ल्या ताच्या मजतीन सकळ संगती आमच्या जिवितांत साध्य केल्ल्या खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाळ भवन आनी भयणीनो लेरीक डिसिल्लो म्हणलो भाऊ बंबईत हांव आसतना अर्गां मिसाचें बलिदान दिलां ताच्या जिवितांत ह्या पवित्र थळांत मागले उपकार ताका मेळिल्ल्या खातीर तो अर्गां दिता ह्या भावा सांगता आमच्याय जिवितांत देवान केल्ल्या सकळ बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजांत हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू काळजांत मोगाळ भवन भयणीनो पिडेस्त आमच्या भवना खातीर आतां आमी देवा लागीं विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा सकळ पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मुन्यारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमची भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तेकाचे जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया मोगळा बापाक गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना गोश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया दयाळ बापा फावते जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दगे तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबांत जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर खासदारी जोड्यांचे बिरमत पाव
तांच्या खासदारी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्वर आमच्या कुटुंबांतल्या सकड पिडेस्त भोवणाक ह्या घडये तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण करता तुजी गुण करचे सकत तांच्या कुडींत वाळोवन दी तुजी कुशी वयतर सकड पिडे शिड्यांतले ताका सुडका दी भलायकी बरेपण दी आनी ताची जतन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्वरा पिडेस्ताची जतन करच्या तांच्या कुटुंबादारांक तुज्या पांयां तळ समर्पण करता पिडेस्तांची जतन करचे ते कश्टांचे काम ती कर नासात या तांच्या कश्टांच्या कामा वेळार सेवे वेळार तांकां भलायकी दी बरेपण दी आनी उदार मनान बऱ्या मनान सेवा करूं तांकां आदार सांगात दी म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकुतीचे मये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी भरोशा तुका मिलो मारता आमी पद्यसेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पद्यशा उपरांत तुजे सदैव बोल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मुगळे दुलबी अवंकारी मरिये बघेवन ती देवाचे मामा बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसोन्या आमच्या खातीर पिडेस्ता भोवणां खातीर त्रिएक देवाची विशेष मजत ह्या घडी आमी मागया आमकांय मतीक समाधान संतोष मेळच्या आमच्या जिवितांत उदेल्ले कश्ट समस्या परिहार जावच्या भलायकी बरेपण लाभचे खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया आमचो उस्वाद आमच्या तकलेचे दवरया पिडेस्त भोवणां खातीर आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार आनी आमकां सकड समस्यांतले सुटका समाधान संतोष मेळच्या खातीर ह्या घडी विशेष तरान आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडोवन दिवच्याक तुवें धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कन मनशा जायम घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुझ्या साखर आणि साखरेचे दाल देश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिणे निघून जावन वेगीन सेदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सुम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे एक सवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या भवार्थांच्या बुजबंदरा तुझी मीत मेर नसले दयाळ आयर आमी मागता पिडे शिरेन कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सूख समजून आनी मानभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बुकसून जीव तांकां आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगता राव आनी तांची यादली भलायकी पाटी मळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभान सदांच तुका अर्गां दिवन दी जो जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवन आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं तो तुमकां मैपासन एका कोळतीन वागूं दुलोपायान आपली नदर घालूं आनी आपले शांती तुमकां दिवं देवाचो एकलो पुरो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे वरमणे संवसार सदा पर्यान आमच्या संगता आसा तो तुमचे सुवेत राबून तुमच्या मुखल्यान राबून तुमचें संरक्षण करूं आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो राबूं आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरले तो तुमच्या दयाचे सर वायट भस्म उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सुवे सदा आसो मुखाच्यानो दिंबीर समेराविया मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता कडसूनचो लगभग 1 घंटो आमचे मुखार आसा तर तांच्या जेजूक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मदें आमी स्वागत करन गीत आमी गावया सकल सृष्टि सीधा
ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. आराधनीय सुमिया सर्वेश्वरा तुमसो आश्रोनी बोल कष्टाकंत चवळारदा दिवंक तूं सदांच तयार. देखून भुंय कांपत जाल्यार, दोंगर दर्याच्या गुंडायेन पडटी जाल्यार, दर्याचें उदक गरजून फेणत जाल्यार आनी ताचे उसांबाळेन दोंगर तरतरती जाल्यार आमी भियोंचो ना. कित्याक सर्वेस्पर आमचे सोबे आसा. दळबरासो देव तो, जाकोबाचो देव आनी आमचें कोटें जावन आसा. ह्या आमच्या सुमयातय आमी आराधन करया. ह्या सुमयाक आमी आराधन करून आमी गावया तेंचो गीत. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
सर्वेस्पराची कृत्यां पळया. पृथ्वेत चिंग ताणें केल्यांत विस्मिता. पृथ्वे शकांचेक तो झुजां सोंपयता. जणू तो मोडता बल्याचे कुडके करता. डाल उजान घालून रावता. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेवया. ह्या उतरां बराबर मुगाळ बोव बेगिनो, आज जेजू तुजें आराधन करूंक आनी प्रत्येक जावन ताची स्तुती करूंक आज आमकां ताणें आपयलां आसता. थोडो वेळ ताचे थंय आमी आराधन करच्यान, ताका स्तुती करच्यान आमी करसुया. आनी तसो देव आमकां आनी तुका राखो दी म्हूण परत ह्या गिता द्वारे आमी मागया. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ದೂರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ದೂರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. Alleluia, 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 Obrigado, Casminha Jesus. Obrigado, Casminha Jesus. Obrigado, Casminha Jesus. Obrigado, Casminha Jesus. Mahima tu Casminha Jesus. Obrigado, Casminha Jesus. Jai Jai tu Casminha Jesus. Jai Jai tu Casminha. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Gidi pribosciami. मुगाळ भाऊन आणि बहिणीनो, आज या नव्यानाच्या दिसा थोडो वेळ सुमिया संगता करसूनच्या आमी हांगासर आसा. सवारी रादे मागणी त्या सामा आमच्या काळजामनांनी आसा. सबाज जाणांक हांव तुजे बसत मागता म्हूण हांवें आनी तुवें बसोवन हांगासर आयल्या. वा ह्या एका गरजे खातीर म्हाका मागोवंक जाय म्हूण तुमी हांगासर आयिल्ले आसात. एकटी पोर म्हणून रावया. कितें तुमी मागोवंक आयल्यात आनी आराधनांत भागीदार जावंक आयल्यात असो उडास काडा.
प्रत्येक रीतीनं एक समर्पण सम्याक तुम्ही करा. सम्या तुझे मुखार हांव सरपडून हें समर्पण करते तसं आज ह्या आराधनान बाकीदार जावच्या म्हाका जी मागणी हांव घेवन आयल्या, जी मागणी म्हज्या मतींत आसात, जे म्हजें कुटुंब म्हज्या घरा आसा, ज्या कोणा बसत मागोवंक हांव वात रेखतां, जीं घरां आसात वा आस्पत्रेंत आसात, परगांवांत आसात वा ऑफिसांत आनी हेर कडेन वावर करतात, विविध जाग्यांनी तीं आसात, तांकां सगळ्यांक ह्या वेळार सर्गींच्या भोव मोगाळ बाबा आमी तुका समर्पित हांव. आमचें जिवीत, आमचो वेळ, आमची पिडा शिडा, आमचे कश्ट दूख, आमचे समस्या, आमचे विराराय, मतेचें नाश समाधान हें सगळें ह्या वेळार तुज्या पांयां तळे समर्पित हांव. येसुमिया समर्पित हांव आमच्या भुरग्यांक, समर्पित हांव आमच्या कुटुंबादारांक, समर्पित हांव म्हज्या पतीक वा म्हज्या पत्नीक, समर्पित हांव म्हजी पिडा शिडा, समर्पित हांव म्हज्या घरा आसच्या ल्हान भुरग्यांक, समर्पित हांव म्हज्या घरा आसच्या युवजनांक. म्हजें उतर आयकनासतना तांची सुखुशी करच्या त्या समेस्तांक ह्या वेळार सम्या हांव तुका समर्पित हांव. सबार पिडा शिडा म्हाका दोस्तेत आसा, जावं कुडीची वा जावं मतीची, शुगराचे समस्या जावं दी, मतीच्या विरारायाचे समस्या जावं दी, काळजाचे समस्या जावं दी, विविध अलर्जीचे समस्या जावं दी, दोळ्यांचे समस्या जावं दी, सकट पिडा शिडा सम्या हांव तुका समर्पित हांव. जिविताचें समर्पण करन सम्या मुखार हें समर्पणाचें गीत आमी गावया. सर्व सौदिता सर्व सौदिता येसुमिया, सर्व सौदिता सर्व सौदिता सगळंच म्हाका सोडवंदारा समर्पिता. सर्व सौदिता सर्व सौदिता सगळंच म्हाका सोडवंदारा समर्पिता. सगळंच जेजू समर्पिता. कुशीन सर्वां अपसिता. सदांच मोकर ताचेर पातयें, ताचे थंय हांव जियेता. सर्व सौदिता सर्व सौदिता सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता. सर्व सौदिता सर्व सौदिता सगळंच म्हाका जे कुटुंब, जी भुरगीं सोडवंदारा जी पिडा शिडा हांव समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तनाचे पुस्तक अध्याय कीर्तन 47 म्हणटा, सुमियाक स्तुती करचें आमकां आनी तो पृथ्वेचो वर्तो राय आनी आमचो रसनार म्हणचें आमकां.
तो सर्व परजांक आमचे अधीन करता तो. देखून कीर्तन 47 वाक्य 1 म्हणटा, समेस्त राष्ट्र नो ताळयो पेटा, उल्हासाच्या बोबेन देवाक जय जयकार करा. कित्याक महोन्नत सर्वेस्वर भयंकर सगळ्या पृथ्वेचो वर्तो रायतो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. होय मोगेसनो सगळ्या पृथ्वेचो वर्तो रायतो. म्हज्या जिवीत रचलेलो तो म्हाका सांबाळून मेल्लेलो. म्हज्या कुडीच्या शिराशिरांनी रगत वाळशें करचो तो. खंयच्याय म्हज्या कुडीच्या शिरांत एका खंयच्याय विश्व्याक रगत वचना तर तो विश्व निर्फळ जाता, कामाक पडना. पूण जेजू आपल्या ज्या दैवीक शक्तीन तसो देव म्हणजे सगळी कूड तो राखून व्हरता म्हजो रचणार. एक विशेष रितीन ताणें म्हाका रचला. एका म्हज्या आवयच्या गर्भांत ताणें म्हाका एक रूप दिलां, एक सोबाय दिल्या. हे सगळे विश्वे आकारान ताणें रचल्यात मोगाळ भाव भयणीनो. खंयच्याय विज्ञानीक करूंक साध्य नातलें काम म्हज्या समयान म्हज्या आवयच्या गर्भान म्हजे खातीर केलां. आनी ह्या खातीर हे जिवीतचें देणें म्हाका लाभलां. आज म्हजो उस्वास, आज म्हजें रगत आनी आज म्हजें जिवीत आनी म्हजें मेटां आनी हाजे हात पांय समयान सांबाळटात. देखून देवाक अर्गां दिवन जय जयकार गावया. उबी रावया आनी स्तुती गीत संतोषान गायत आसतना मोगाळ भाव भयणीनो. जय जयकार सर्वे सवे देव वयर चडटा, तुत्रेच्या नादान सर्वेस्पर वयर चडटा. देखून देवाच्या मनाक भजन गया, वै भजन गया. आमच्या रायाच्या मनाक भजन गया ह्या किर्तनाच्या उतरां बराबर ह्या समयाची स्तुती आतां आमी करया. पदवेदार तसो अधिकार स्वर्गा संसारात सदा सर्वदा. जेसु पदवेदार तसो अधिकार स्वर्गा संसारात सदा सर्वदा. दर्यो गाजता, सूर्य लासता, तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजता, सूर्य लासता, तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या, मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. आनी ध्यानानी मागण्या, मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. काकुळदार आमकां बक्षिता, दैरानी कृपा तो वदक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता, दैरानी कृपा तो वदक्षिता. पातकाच्या कोणाक बुडो नासलेल्या आत्म्याक म्हज्यातून नितळ तो करता. पातकाच्या कोणाक बुडो नासलेल्या आत्म्याक म्हज्यातून नितळ तो करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या, मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. आनी ध्यानानी मागण्या, मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. जिवितान दंडची मेटा
बर कडपा वयर तोरा वयता म्हज्या जिवितांत दंडची मेटा बर करपा वयर तोरा वयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यात एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया 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 ध्यान आनी मागण्या मान आनी गौरव दिवया सदां ताका आमच्या रयात आनी ध्यान आनी मागण्या मान आनी गौरव दिवया सदां ताका आमच्या रयात आनी ज्ञान आनी मागण्या मान आनी गौरव दिवया सदां ताका आमच्या रयात हालेलुया 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 Obrigado, tuka sumiya Jesu. Obrigado tuka sumiya Jesu. महिमा तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया Jesu. वंदन तुका सुमिया Jesu. वंदन तुका सुमिया Jesu. हालेलुया 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 एक घड़ी बोल माउंट रविया हाथा में जोड़िया देवाचे उतर आमी आयकूंक वेता देवाच्या उतराची सकत जाणा जावच्या पसून प्रत्येक जावन आज नियाळलेलो विशय जावन आसा फातकटें बक्षांनी आमकां एक बरो सो दिता म्हज्या जिवितांत बक्षिनातली सबार मनशां म्हज्या जिवितांत आसूंक पुरो हांवें सांगनातली सबार पथकांय आसूंक पुरो म्हजें देवाचें उतर आयकून तसो नियाळ आमी समजून घेतिल्ल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत कोणाक म्हाका बक्षूंक इल्लेशें कश्टांचें जालां त्या व्यक्तीक हांवें बक्षूंच्याक आनी देवाच्या उतराच्या प्रेरणान म्हज्या पातकाची दुखदन नव्या भरोशाची व्यक्ती जावचे खातीर सुमया लागीं मी मागया सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसूं चालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या पूण म्हाका काम दिल्यार तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा तुमकां श्रापतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्या बसोत मागा तुका एका पल्यार मारतल्यांक दुसरो पलोय दाखय तुजो शेळो काण मारतल्याक तुजो दोखलोय व्हरूंक आडाय नाका तुजे लागीं विसारतल्या हर एकल्याक दी आनी तुजें म्हूण कितें आसा ते कोणी काण वरी जाल्यार तुजे लागचें पाटी विसारी नाका हेरांनी तुमचें थंय कशें चलें जाय म्हूण तूं अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करता जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मात्र मोग करतात न्ही तुमकां बरें करतल्यार मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत पातकी तशें करतात न्ही जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां भरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार कितें पूण तुमकां मेळत आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासतना उसणें दिया तो व्हडलो दंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातेल्यात भुरगीं परमोनत देवाची कित्याक तो अनुपकारांतय आनी कोट्यातय दयाळ देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता देखून बसात मुगाळ भाऊ भयणीनो डॉक्टर हेराल्ड ट्रेडफर्ट विनिबॅगो मानसीक केंद्र सो एक डिरेक्टर
डॉक्टर हेराल्ड ट्रेटफर्ट तो एक लेखन बरयता आनी त्या लेखनाचें तकलें नांव दी अमेरिकन फेरी टेल आनी त्या लेखनांत तो संतोश दिवची 5 सुत्रां वर्णिता 5 सुत्रां संतोष कसो मेळटा म्हूण तो म्हणटा संतोष म्हळ्यार एक वस्त तुमचे लागीं आसली एक सोबीत वस्त जावं तुमचें ड्रेस वा तुजे लागीं आसा एक सोबीत मोबायल एक सोबीत वॉच हें पळयतना तुमकां संतोश जाता न्ही जाता खुशी जाता. दुसरें म्हणटा संतोष म्हळ्यार कितें जोडताय तें म्हणजे म्हयन्याच्या निमाण्या दिसा तुज्या बँकाक येवन पडचे ते पयशे न्ही तुका पळयतना खुशी जाता म्हाका सांबाळ मेळ्ळो म्हणून तूं जोडताय पळय ते पयशे तुका संतोष दितात. तिसरें म्हणटा तो संतोष म्हळ्यार आनी एकल्या बरी जावचें आनी एकलो एक सोबीत वस्तूर न्हेसला तर तसलें वस्तूर म्हाका जाय वा आनी एकलो एक बरें उलयता वा ताका एक बरो ताळो आसा तो ताळो म्हाका जाय म्हूण म्हाका एक बगचें वा आनी एकल्यान एक बरें सोबीत घर बांदलां तेच रितीचें घर आमकांय जाय वा त्या घरा भितर एक सोबीत वस्तू हाडल्यात त्यो वस्तू आमगेरी जाय आनी त्यो हाडल्या वेळार वा त्यो आपणायल्या वेळार आमकां एका रितीचो संतोष मेळटा. चवथ्यान संतोष म्हळ्यार मानसीक भलायकी मेंटल हेल्थ. आतां तुमकां मस्त करकरे आयल्यार बेजार आयल्यार संतोष जाता जायना न्ही तुमकां केदाळो संतोष जावचो पुरो सगळें समा आसल्यार संतोष आसल्यार मात्र देखून थोड्यांनी म्हणचें आसा सगळें समा आसतें केदाळा लास्ट पोंडाक वेताना म्हणचें आसा देखून घरा पळय सगळें सारकें आसा तर तुमच्या मतीक काल जाता समाधान जाता संतोष जाता. आतां आज पावस येता तुमी घरा वस्तूर सुकत घालां तर वस्तू सुकत घाल्लें वस्तूर काडूंक जण आसा म्हणल्यार तुमच्या मतीक टेन्शन आसा ना न्ही. आतां तें काडूंक कोणी नातल्यार वा आसोनी काडिनातल्यार ती तुमचें मत खंय आसता घरा वस्तुराचेर आसता. देखून संतोष म्हळ्यार कालें मानसीक भलायकी कांय टेन्शन नासतना किरकीर नासतना आसचें पळय समाधान तें संतोष. आनी पांचवें तो म्हणटा संतोष म्हळ्यार मनोरंजन. तुमी दिसाक एक पोटी म्हणी TV पळयतात मोबायलार थोडे म्हणी इल्लेशे व्हिडियो पळयतात आनी फेस्ताच्या लेकार आनी एक थोड्या दिसांनी हांगा एक बरो एक नाटक चलचार आसा न्ही. संतोष म्हळ्यार कालें एक मनोरंजन खुशी जाता हांसूंक येता. देखून हे 5 सुत्रां तो डॉक्टर बरोवन निमाणें तो म्हणटा हे 5 आसोनी म्हळ्यार तुजे कडेन वस्त भांगार पयशे संतोष घर समाधान सकड आसोनी मनीस पिसो जाता मनीस पिसो जाता मनीस देदेस्पर जाता. कित्या खातीर म्हणल्यार खरो संतोष वस्तू थंय न्ही खरो संतोष खंय देवा थंय. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून वस्तू मनोरंजन थोड्या काळाक आनी थोड्या वेळाक तुका संतोष दिवंक पुरो पूण नीज संतोष आनी खरो संतोष कोणा थंय आसा जेजू थंय. कित्याक तो जावन आसा आमचो बरवसो. देखून तुमी हे कंतार म्हणटात न्ही खंयचें तें कंतार तुन सोम्या बरवसो तुन सोम्या भद्राश्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जेणी येजूजान जय दिवचो. कितले फावटी म्हणलां न्ही कंतार तुमी हेच कंतार म्हणटाना एका रितीचो संतोष भोगता गी तुमकां. तुन सोम्या भरवसो तुन सोम्या भद्राश्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणी येजूजान. कसलें झुजू म्हजें आनी तुजें झुजू सोम्या थंय संतोष जोडूंक पेसाडचें जिविताचें झूज कुटुंबाचे समस्या देखून सोमी म्हजो आनी तुजो बरवसो न्ही
देखून ताचे तें कालें आसा, ताचे तें कालें आसा संतोष आसा, ताचे तें समाधान आसा थोड्या दिसा खातीर गी न्ही. बगार ससनाच्या ससनाक फॉर एवर. देखून ताणें म्हणलां हांव जावन आसा आरंभ आनी अंत, आल्फा आनी ओमेगा. म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो आरंभ आनी अंत, संतोष आनी समाधान कोण? सोमी मात्र. देखूनच तें सोबीत कंतार, मस्त कंतारांनी तुमी पळया. जेजूक आनी एक नांव आसा तर तें जावन आसा बरवसो. मरणाच्या वेळार आमी एक कंतार म्हणटा. खंयचें कंतार तें तुमकां कळीत आसा गी? हां, बागी बरवसो जेजू म्हजो, रूपकार येवकाच्या आनंदाचो, सर्गादायजी हांव बाळदेवाचो, ताच्याच रक्तान नितळ केल्लो. कितले सोबीत कंतार न्ही गे. हां, आतां काल जालां म्हणल्यार तें मरणाच्या दिसा मात्र गावूंक मागीर दुसऱ्या दिसा खंय म्हणी गेल्या आमी गावूंक गेल्या नंतर कांय मरण आसा घेवन बातयता. पूण हें सदांय गावयेत कंतार, खदांय केदाळे गावयेत. कितली सोबीत उतरां. बागी बरवसो जेजू म्हजो, रूपकार येवंक आसच्या आनंदसो. खली उतरां पळया. देखून बरवसो म्हणल्यार कोण? जेजू. रोमाकारांत बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 म्हणटा बरवसो आमकां निराशी करिना. कोण आमकां निराशी करिना? जेजू आमकां निराशी. देखून बरवशाक आनी एक नांव जावन आसा जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 17 वाक्य 7 आनी 8 म्हणटा बसोबीत उतरां. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पात येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. ब्लेस्ड. कोण भागी? जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेनी दवरता आनी विश्वास दवरता तो मनीस काले भागी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां हांव आनी तूं भागी गी. भागीचो आनी एक शब्द विरुद्ध पद खंयचो? भागी, निर्भागी. आतां तुमी सगळ्यांनी हांव भागी म्हूण सांगचें, नाल्यार काल जाता निर्भागी जातात. हांव आनी तूं कित्याक भागी? कित्याक म्हणल्यार ज्या सर्वेस्पराचेर हांव आनी तूं पातयेनी आनी विश्वास दवरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. किर्तनाचो पुस्तक अध्याय 40 वाक्य 4 अशेंच म्हणटा. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता गर्विश्ट मनशाच्या पक्षेक वसना, फटकिऱ्या देवा फाटल्यान तसो सांगात तो करिना, तो खरोच सुभागी. खरोच भागी मात्र न्ही, काले सुभागी. सुभागी, भागी न्ही सुभागी. देखून मुखार भाव बीन आमी सोम्यातय भागी आनी सुभागी. ताच्या संतोषातय वांटेली जावची आमी. तोच आमचो बरवसो. मस्त कंतारांनी हांवें सांगलें परत परत बरवसो म्हणलो शब्द आटापूण आसा. देखून बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणल्यार कोण आमकां निराशी करिना? जेजूस म्हाका निराशी करिना. मोगाळ भाव भयणीनो. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 8 म्हणटा, अध्याय 17 वाक्य 8 म्हणटा. बरें नायकया. कोण पळय सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. कसल्या रुखा सारको? उदकाच्या देगेर रोयलेल्या आपणाची पाळां व्हाळाच्या उदकाक थंयसर रोंबयलेल्या काल्या बरी रुखा बरी. देखून व्हाळा देगेलो रूख खंय म्हणी भावतावे ना निंगी भावता ना. तुमी नाणीलां पळयना. नाणीलां गोत्या तुमकां काले म्हणून? नाणीलां म्हणटात, खावतात ती. ताचो रूख सडावत खंय आसता? व्हाळा देगेर. आनी ती सडावत जावची ह्या गिमेच्या दिसांनी. गिमेच्या दिसांनी देखून तो रूख भावना. कित्याक?
तोरू कित्याक बावना म्हूण सांगल्यार तोरूक व्हाळा देगेन आसा आनी ताची पाळां उदकाक पावल्यान तसलो मनीस जाता आनी तो म्हणटा गरमी येताना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवी सुकेदाडीच्या वर्सा ताका पर्वना आनी फळ दिल्या बगार तो कधीच रावना. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. देखून जो मनीस म्हणजे हांव आनी तूं ह्या सोमयाचेर भरवसो दवरता ती हांव आनी तूं जाता फळ दिवची व्यक्ती निरंतरी व्हाळा देगेन लायिल्ल्या रुखा बरी आनी म्हज्या जिवितांतलीं पानां पाचवी निरंतरी. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. कितली आपुरबायेचीं उतरां पळया मोगाळ भाव भयणीनो. देखून जेन्ना हांव आनी तूं सोमयात हें आसा आमी भावान आसो आमी कालें जायना जो भावोंक ना भावोंक तो सोडिना आमी पिकोवंक ना कित्याक पिकोवंक तो सोडचो ना. तो विश्वासी देव, तो विश्वासी देव. देखून मोगाळ भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना सोमयाचेर आमचो भरवसो आमी दवरच्याक. आनी एक गीत आमी सबार पोवटी गायता प्रत्येक जावन प्रार्थीत काळार आमी गायता. अचल हांव सर्वेस पौरा कित्याक तूं बोका कोळदा नितळसांव हांव लालेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. कितली सोबीत उतरां. अचल हांव सर्वेस्परा तुज्या बरवशान म्हणजे आज हांव अचल गटा आसा तर हें तुजे वरवीं नितळ जावंक हांव लालयता सर्वेस्परा आतां म्हाका कर तूं नितळ. देखून मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत देवा थंय म्हजो भरवसो दवरूंक विविध कारणां आसात. काल्या खातीर देवाचेर तुमी भरवसो दवरतात. विविध कारणां. एक कारण तो म्हाका दिसपडतें सांबाळटा देखून. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. तो म्हाका दिसपडतें सांबाळटा देखून. दुसरें म्हजी पिडा शिडा हांव ताका समर्पिता देखून. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. तिसरें म्हजे वयर तो अपरिमीत काकूळ दाखयता देखून. प्रेज लॉर्ड. आनी म्हजे मागणे आनी विनवणी तो आयकता. म्हजी विराराय म्हजें टेन्शन सकयल सोम्या लागीं हांव सांगता देखून ताचे वयर म्हाका विशेश भरवसो आसा. विशेश भरवसो. तो विश्वासी देव. देखून जेरेमिया प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 29 वाक्य 11 म्हणटा तुज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. कोणाच्या मनांत? म्हज्या मनांत कितें येवजण्यो आसात म्हणून कोणाक कळीत आसा? सोम्या कळीत आसा. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. आतां हांव आनी तूं कितें चिंता कितें मागता तें कोणाक कळीत आसा? सोम्याक. तूं सांग वा सांगनासतना बोस. देवाक कितें कळीत जावंक आसा तें ताका कळीत जाता आनी कितें ताका दिवंक जाय तो तुका आनी म्हाका दिता. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. कित्याक तो आमचो कोलो देव, विश्वासी देव. कोलो देव, विश्वासी देव. देखून आमी विश्वासाचे व्यक्ती जावन भावार्थान भरलेल्यो भरवशान भरलेल्यो व्यक्ती जावंक आमकां एक आपोवणें आसा. देखून आज विशेश मापान आमी बक्षाना विशयान नियाळ केले न्ही. फुडलो हांवें त्याच विशयांत देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्लो आसा. आमच्या जिवितांत साबार पोटी हेरांक बक्षिनांतले गणितां आसात जावंक पुरो. बक्षूंक जायनातलीं थोडीं चिंतना आमचे कडेन आसात जावंक पुरो. आज हो मुखलो वेळ आराधनांत आमी करशिताना मोगाळ भाव भयण देवा लागीं आमी मागया. हो विश्वासी देव, भरवसो दिवचो देव तसो जावन आसा आमचो भरवसो. आमकांय एक बक्षानाचो भरवसो आमकां दिवं दी. म्हज्या जिवितांत कितें सक्कड हांव तें मागता तो म्हाका दिता. आज त्या देण्या खातीर आमी मागया. बक्षाने म्हाका फोव करच्या खातीर
आनी ह्या बॉक्सान असो बरोवसो निरंतर येवे अनुभव करचे खातीर सुमया लागी आमी मागया. इकडे परबोवन रावया, दोळे आमचे दंपया. सुमया समोर आमी आसा मोगाळ भाव भयणीनो. सबार पोटी आनी एकल्याक हांवें दुखयलां, आनी एकल्या कडेन हांव रागार रावलां, आनी एकल्याक हांवें शिराप दिला, आनी एकल्याक हांवें तूं पयस वच म्हजें सांगता राव नाका म्हणलां, आनी एकल्याक कठीण उतरांनी हांवें खेळलां, आनी एकल्याक हांवें म्हज्या घरांतल्यान भायर घालां जावंक पुरो, म्हणजे मोतीतावन भायर घालां, आनी एकल्या विशयांत आनी एकल्या कडेन हांवें नाका जाल्लें सांगलां. सबार वर्सांचो म्हयन्याचो आनी दिसाचो राग हांवें दवरला. सगळ्यांक सुमया समोर आमी हाडया. पवित्र वेळ मोगाळ भाव भयणो, आमच्या विनवण्यो आमी सुमया मुखार दवरतना नितळ काळजान सुमया मुखार येवया, आनी आमकां नितळ कर म्हूण सुमया लागीं आमी मागया. हें गीत आमी गायत आसतना मोगाळ भाव भयणो, आमच्या जिविताची सक्कड विराराय सुमयाक आमी समर्पण दित आसतना आमची पातकी जिणी सुमयाक समर्पया. आमची दुस्मानकाय, आमचें नास समाधान आनी एकल्याक हांवें आशिर्वाद जायनातल्या खातीर सुमयाक आमी समर्पया. आनी नितळ कर सुमया म्हूण सुमया लागीं आमी मागया. निमी घालया. पवित्र उदाक आमचेर आतां आमी शेणाय, आनी हे पवित्र उदाक आमचे वयर आमी घेत आसतना तसो पवित्र देव आमकां नितळ करून दिवन आमी मागया. हे पवित्र केल्लें उदाक आमचे वयर पडटा आसतना तसो पवित्र देव आमकां आपडून आमकां गूण करून दी आनी आमकां नितळ करून दी म्हणून आमी मागून ह्या पवित्र आत्म्या कडेन, ह्या दैवीक त्रिएका देवा कडेन आतां आमी मागया. काकुत्माची कर देवा, काकुळती सोतून सागर, अपराध म्हजे तां काड नितळ म्हाका कर, हिमा प्रासड धोवो कर. काकुळ्माची कर देवा, काकुळती सोतून सागर, अपराध म्हजे धुण काड नितळ म्हाका कर, हिमा प्रासड धोवो कर. एक निर्मळ काळीज रोसून दी, नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. उल्हासा सोनाद म्हाका परत आयकोन दी, सोडवणे सो संतोष ती सांबाळ. काकुत म्हजी कर देवा, काकुळती सोतून सागर, अपराध म्हजे धुण काड नितळ म्हाका कर, हिमा प्रासड धोवो कर, हिमा प्रासड धोवो कर. थोडो वेळ आमची प्रार्थना सुमया ते आमी उबारया. प्रत्येक जावन आमच्या परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणी उडास आमी काडया. आमच्या घरांनी आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सदस्य आमी उडास काडया. प्रत्येक जावन देव तांकां आशिर्वादांनी वर्सा. ह्या आराधनाचो फळ आमकां मात्र न्ही, आमी कोणा बसत मागता तांकांय मेळचे वसत आमी मागया. प्रत्येक जावन भुरग्यांनी वचना बसत जी कोणें ह्या पंशेताक येवन जुजतात देवाची मजत मागल्या तांचे वसत सर्वेस्पर आमच्या देवा लागीं आमी मागया. मागीर आमी विविध पिडेशिडेन कस्तून आमच्या भावा भयणी पसत आस्पत्रीनी आनी गांवांनी घरांनी चिकित्सा घेवनचे आमच्या भावा भयणी उडास आमी काडया. देव तांकां बऱ्या भलायकेन भरच्या खातीर आमी मागया. पिडेशिडेन कस्तून आमच्या भावा भयणींक प्रत्येक जावन तांचे पिडा सोसून व्हरूंक कृपेचो आदार मेळचे खातीर आमी मागया. वाहन अवघडा मुखांत एक्सिडेंटा मुखांत गायिल्ल्या
आमच्या भावा भयणी सोडास तुमी कडयान देव तांकां गुण करची सकत फावो करच्या खातीर भुरग्यांचे देणे मागोवन आसच्या कुटुंबाच्या संद्यांक विशेष रितीन देवा लागीं आमी मागया प्रसूतपणाचे दीस आनी प्रत्येक जावन तांचो बाणतेर तांच्या कुटुंबाची ससाय तांकां मेळचे खातीर देवाचो आदार ह्या कुटुंबाच्या हर एकल्या वसोत मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जाण आमच्या घरांनी आसच्या ह्या सर्व काजरी जोड्यां बसोत आमी मागया भुरग्यांचे देणे मागच्या काजरी जोड्यां बसोत मागता आसतना प्रत्येक जावन कसैरिके खातीर मागोवन आसच्या आनी सोदून आसच्या सुमेज तुमच्या तरणाट्यांक सोबिस्पुरात आमी पेटोवन दिवया देव तांकां कृपेन आशिर्वादांनी बरोवन दिवन मागया आई मोजे मागणे सोमया देवा उदार काळी सोनी म्हाका आयच्या दिसा आई मोजे मागणे सोमया देवा उदार काळी सोनी म्हाका आयच्या दिसा मागीर आमी आमचेच पसोत विविध गरजां खातीर आमी हांगासर आयल्या सांजुता देवाच्या त्या विनवणेन आमकां गरज आसा कितें तें घेवन आमी हांगासर आयल्या मोगाळ भाव भयणो जावं आमच्या कुटुंबाची ते सावा जावं आमच्या भुरग्यांची ते सावा विशेश जावन आमची ते सावा सुमयाक आमी समर्पया आमची बिडा शिडा मतीची विराराय कुडीची समस्ये प्रत्येक जावन आमकां जसच्यो विविध पिडा जावंक पुरो शुगराची समस्या जावंक पुरो डायबिटीसाची समस्या रक्तदाबाची समस्या जावंक पुरो प्रेशराची समस्या प्रत्येक जावन कातीची समस्या घंटेदूख पोटदूख आनी पाठीची समस्या जावंक पुरो दोळ्यांचे आनी कानाची समस्या सक्कड कुडीचे कितें आसात विश्वाची समस्या आसात सुमयाक आमी भेटोवन दिवया दैवीक वयस आमकां पडते आसा सुमयाची ती गूण करची सकत आमचे वतीन वाळटा आसतना मोगाळ भाव भयण तो सुमी आमकां गूण करून दी कृपेन बरोवन दी आमचे कुडीची आनी आमची मतीची सर भलायकी आमकां फाटी मेळो आमकां आदार दिवन दी म्हूण सुमया लागीं आमी मागया हाय मोजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी सोदे म्हाका आयच्या दिसा आयक मोजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी सोदे म्हाका आयच्या दिसा सुमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां समी तयार करन ह्या वेळार आमी आमकां सुमयाक समर्पीत आसतना आमी तेलावणी करतल्या ह्या पवित्र तेलाचो परमळीक सुवाद आमचे ते येवच्याक आनी सुमयाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत घेवच्याक आमी फुडें सरया पवित्र आत्म्या बचेतजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या बचेतजिये 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 मन माझे नितळ कर चिंताप माझे निर्मळ कर मन माझे नितळ कर चिंताप माझे निर्मळ कर काळीस माझे कालते कर
तेजिये तोळ्यांक म्हज्या तिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगम दी तोळ्यांक म्हज्या तिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगम दी कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या सणवाय घाल कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या सणवाय घाल म्हजे तेजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या म्हजे तेजिये म्हजे तेजिये म्हजे तेजिये म्हजे तेजिये सुम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमकां सुमी तयार करया ये द्यावडा सक्रमेंताक साष्टांग नमन करूया परविल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आधार्या सलवणवेच्या अस्कत विश्व्या बावाडताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पोताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या फेरिता समसमी नावडता आमेन. प्रार्थुया ये देवा विशेष सक्रमेंत काल तुझ्या कसून सुगडास तुवें आमकां सुटलाय तुझ्या सुरणेचो फळ सुद्दां समजिती आमी बगीसर को तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिश्राक आमी मान करूंक आमकां लयेन फावो कर तुझे जरा सुसलयता एक ससनाच्या ससना आमेन. उबे रावया आमी संगवेच्या या जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया प्रत्येक जावन आज हे जवान वदक संग आमकां कुमो केल्ल्या मानेस्तीन ब्रिजे डिसोजा तेच्या खातीर तिच्या भुरग्या बाळां खातीर कुटुंबादारां खातीर आज आमी विशेश तरान मागया ह्या भयणीक भलायकी बरेपण समियान राखच्या खातीर तशेंच आयच्या दिसाचें जेवण तयार केलां ल्हान पोल वाड्याघरांनी वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्याघरां खातीर एक घडीभर आमी मागया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा नोवेनाच्या 6व्या दिसा ह्या पवित्र थळार तुवें आमकां आज सांगत हाडलें ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुका आमी दिन वाचता बोक्साने बरवोसो जिवाळ करता ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करतना बोक्साण्याची मनशां जावंक बोक्साने आमच्या जिवितान अनुभव करूंक आनी तेंचो बोक्साने हेरांक दिवंक तुवें आमकां शिकयलें तुवें आमचेर वतल्या आशिर्वादां खातीर आमी ना फावो तरी आमकां परत आनी परत बक्षिताय नवें जिवीत लाभयताय ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुका आमी दिन वाचता ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसा तुवें वळयलेल्या सकड कुरपे आशिर्वादां खातीर कुरपे देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता तुजो उपकार आमी आटयता आमकां बोक्सण्याची हातेरां जावन जियो कुरपा दी म्हूण आमी मागता बापा आमच्या समकर जवान आसा ह्या जेवणाचे तुजें आशिर्वाद आवत हें जवान तूं पवित्र कर हें जवान आज वदक सुंदीव कुमो केल्ल्या आमचे बहीण ब्रिजीत तिचेर तिच्या कुटुंबाच्या सकड सान्यांचेर भुरग्यांचेर तिच्या आशिर्वाद आवत दराळ मोपांनी तांकां तूं दी सदांच तुज्या मोगान सगळें तें कुटाम राख सांबाळ म्हूण मागता
तशेंच हे जवान तयार केल्ल्या ल्हान फुलवाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्या घरांचेर तुजें आशिर्वाद आवत, तांच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद आवत, तांच्या वावुंटेचो फळ जावन हे जवान तयार आसा सदांच तुज्या मोगान सांबाळ, तसोय प्रतिफल तांकां तूं दी. हे जवान आमी आज परत सेवत आसतना तुजें देणे म्हूण आमकां घेवंक, ह्या देण्या मारिफात भलायकी आमकां दी, आत्मीक ग्रेस्तकाय तूं आमकां दी. हे जवान आमी सेवत आसतना ह्या संवसारांत जवान आसतना भुरग्यांच्या भावना सोडास करतना बऱ्या मनाच्या मनशा मारिफात ही जेवणाची कृपा देणे तांकांय तूं लाभय म्हूण आमी तुजे कडेन परत मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या पवित्र थळार येवन हेजे सगळे भक्तीपण सोलोवन व्हेल्ल्या मुक्का पिरगजीचे विगार मानदी बाप स्टॅनी पिंटो तांचो काळजान तान उपकार भावता. तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव देव बरें कर म्हणटा. जोरान पदरा बेगी थाळयो दिया. आज वजंत्र खेळोंक आमकां कोमक केले आमचो भाव विलियम डिसोजा, भोव अपूर्बायन ताणें गायला, आमकांय मागोंक ताणें कोमक दिल्या, ताचोय उपकार भोवता, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आज परत आयचें हें सगळें कार्य लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या दिव्यवाणी TV यूट्यूब चॅनल तशेंच डिवायन वर्ड चॅनल तांचोय हांव उपकार भोवता. तांच्या मालकांक तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोगाच्यानो व्हडा संख्यान परत आज ह्या पवित्र थळार तुमी आजार आसात, ह्या भक्तीपणान भोव अपूर्बायन वांटो घेतला. सांजुता देवमारिफात देवाचें आशिर्वादां मागून घेतल्यान तुमच्या बऱ्या मनाकी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत सांजुता देवाची मजत आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबान निरंतरी वाळोवन दिवन मागता. समेस्तां देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नवाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया. सम्यान केल्यांत कितली विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मेता, महिमा गासतात ताची कृत्या, मानाक ताच्या आमी गवया. अर्गा दिव्या आमी अर्गा दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नवाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया, ताचे समोर आमी सरपडया, ताचे समोर आमी सरपडया. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. सांजुता देवा आम्हा पासून अधिकार भगवान कुर्साचे कृपेनिवार आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भगवान कुर्साचे कृपेनिवार आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.